मोपा विमानतळार गोंय सरकार आणि येरादारी खात्यान जर 8 दिसां भितर पेडणेकारां खातीर खासा येलो ब्लॅक टॅक्सी आणि ब्लू टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून दिली ना तर रस्त्यार देऊन रस्तो आडायतले म्हूण ग्रीनफील्ड मोपा विमानतळ संघटनेन शिटकावणी दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आदेशात मीटिंग झाली, सीएमआकडे आम्ही सगळे आमचे जे प्रश्न आले ते आम्ही मांडले. फक्त आमचा एकच प्रश्न आलो की आमका टॅक्सी स्टँड येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड जो कायद्याच्या अंतर्गत असा तो आमका नोटिफाईड करून दिवचो आणि आमका थंयसर आमचो हक्काचो स्थान आमका थंय दिवचे. सीएमान सांगले आम्ही सांजच्या वेळेचेर मीटिंग घेता सगळे रोड ट्रान्सपोर्ट त्याने देवाची शपथ घेऊन सांगलेले की आपण अमके नंबराचे परमिटा मागतलो म्हणून. आज ते एडीडी सुद्धा षडयंत्र करून ते काय घरा बसलेलो. सो जो व्यक्ती आमका मदत करता पेडणेकारांक ते व्यक्ती काय षडयंत्र करून व्यवस्थित सिस्टमॅटिक भायर काढलो गेलो वयता, तांकां घरा बसयले वयता सरकारी अधिकाऱ्यांक. हांव तुमकां विनंती करीन की एकंदर जो कितें तुमची मागणी आसा आणि जशा प्रकारचे आंदोलन करू इच्छिता हो कार्यक्रम आधी निश्चित करा आणि त्या कार्यक्रमासर पुढे या. जर तामणकर सांगतात त्याप्रमाणे अक्षय तृतीयेपर्यंत सरकारान जर आपण काम करता म्हणून सांगला तर अक्षय तृतीयेपर्यंत वाट पळोवपाची गरज ना. दर दिसाक कोणत्या ना कोणत्या मार्गान सरकाराक जाग घातले काम जावंक जाय, डेली स्वरूपात जावंक जाय. जर तो बाहेरसून येत माणूस असा स्वार्थ नसताना जर असा करू शकता जाल्यार आमचो आमदार खंय न्हिदला विचार करपाची परिस्थिती येयलेली आसा. म्हाका दिसता ताका लागून जर तो न्हिदला ताका जागो करपाचो काम आमचो आसा. आमी पेडणेकार खातीर आमी फेस जातो ह्याच्यासाठी. सो आमी पयली संघटीत रावया. जे काय विचार आहात पयली ह्या बाबतीत बरें अशें न्ही की कशें आपले उठसूट विरोधाक विरोध करना म्हाकाय पटना. जा काय लिगली आसा तर कळण्यात भाग्य आसा. आता येलो ब्लॅक टॅक्सी जे डॉक्युमेंटेशन दिवनूच जावंक जाय आसलें किंवा आता जसा सीएमान सांगलं बाबा आम्ही दितो म्हणून कितलो विश्वास दवरपाचो खबर ना. कारण बाकर साहेबान सांगले त्याचा अनुभवा प्रमाणे तर विश्वास कितलो बघूया दीस येतात त्या दिसापर्यंत काय जाताला. गाडयो घेतल्यात जाल्यार खंय तरी मागीर ते आमकां लावचे पडटात. परंतु आमच्यो जप्ती केल्यात, आमचो हक्काचेर गदा येयला. गेल्या वर्सा आमी खंय रस्त्यार दवरलो लिंक रोडा खातीर ह्याच दिसांनी ह्या सगळ्याचो विचार करता खंय तरी आमचो स्वताचो काउंटर ज्या काउंटराचेर आमी खरी पर्यंत सेवा दिवंक शकतलो अशा प्रकारचो काउंटर कित्याक आसचो तर ह्या विचारान आमी सगळे जाण एक जालो. आणि तेका लागून पेडणेंतलो भाव पयली अफेक्टेड लोक लँड युजर असतले ते आणि त्याच्या बरोबर पेडणेंतले जे पेडणे मतदार संघातले जे लोक असतले त्यांचोय उदरनिर्वाह जावचो ह्या गजाली खातीर आमच्या आमदाराक पयली पुढाकार घेवंक जाय आसलो. आमच्या आमदाराक तर सांगूंक जाय आसता की पुरो जाली आमची आश्वासनां. आता मी तुमच्या बरोबर आसय. कदाचित ही सभा जाल्या उपरांत फाल्यां परवा सुद्धा योग आसा तो. कारण परवाचे दीस फाटल्या जानेवारी महिन्यात जेव्हा आंदोलन केला त्या पहिल्याच दिसा 11 सुमार ते पावले सगळे जाण. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीक लागून आम्ही आता माझी एक दुसरी तुमच्याकडे मागणी आसा. माझी काय गाडी ना, माझा कांयच ना, पण म्हाका स्वाभिमानान पेडणेकार थंय गाडी चलयल्लो दिसूंक जाय अशी माझी एक तळमळ किंवा माझी एक इच्छा.